कसले योगीत ना जाल्यार देवान कसं की ह्या वाटी हात घाला तशी म्हज्यान जालें तितले सेवा करची एक मन म्हाका अशें जाताच कसं की आज हे गीता महात्म्य संगिले, कीर्तन संगिले आणि भगवद्गीते पारायण केल्लेल्यांक मस्त धन्यवाद. बारी संद करून कार्यक्रम प्रारंभ केलेलो आसा तशी सगळ्यांक धन्यवाद. आणि आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वैष्णवीले चरणकमलाक हांव नमस्कार करून आशीर्वाद निमगे दिता. तशीच राधा श्याम सुंदर पदकमलाक हांव वंदन करता. म्हगेले दीक्षा गुरु तशींच शिक्षा गुरु हिज ग्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी हांगेल चरण कमलाक हांव दंडवत प्रणाम करता. तशींच सुमार जनां लागीं हांव हेल्प घेतिल्लो आसा, वरिश्ठ डिवोटीसा लागीं तांगेल्या पूर्वजनां लागीं हांव आशीर्वाद निमगे दिता आनी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद सांगूक हांव इच्छा पावता. हरे कृष्णा. हांव साना एक हरी गुरु वंदन करून आमगेले सेशन्स प्रारंभ करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. संघ उपस्थित आशिल्ल्या सगळे वैष्णवांक हांव स्वागत करता आणि जॉईन जाल्लेल्या सेशनाक सगळ्यांक धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. आज आमगेले टॉपिक आसा बॉन्डेज ड्यू टू द 3 moods ऑफ मटेरियल नेचर. सेशन स्टार्ट करतशी फुडें हांव लास्ट सेशनांतू हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजीन आमकां तांगेले सेशनांतू लास्ट एक सांगिल्ले 2 वर्ड्स सांगूक इच्छा पावता. ताणें सांगिल्लें आसा की हे जगत्यारी आमी पूर जन मायेचे अधीन आमी तरी आसून आमी मस्त सुखी जावन आसची, मस्त संतोषान आसची म्हणून आमी लेखता आसची. आनी आमी खंयची परिस्थिती भितरी आसा पळय ते आमी भारी गम्मतीरी एन्जॉय करता आसची म्हणून ताणें सांगलें. आनी तांणी ताका उदाहरण दावन एक किडो आनी एक डुकराली काणी सांगलें. ते दोग जणी तांगेले ते देहा भितरी इतली कुशीर आसा म्हळ्यार तांकां ते देह सोडूंक खुश ना आमी सुखी आसची, आमी संतोशान आसची अशें म्हणून तांणी दोग जणी तांणी दोनी जीव म्हणटाची. ती काणी तुमी आयकून अशा पुरो प्रभुजीन सांगिल्लें. हांव आपा सांगना आतां तशी. सो आमी तशीची आमकां कसले एक परिस्थिती भितर आमी आसता पळय आमी लागला की आमी भारी संतोशात खुशीर आसची म्हणून आनी कसकसल पुरा करता आसची खुशी तशी. आनी तद्यन कळटा की मायेचे प्रभाव हे जगत्यावेरी कितले आसा म्हणून सांगून कितले तीव्र जावन आसा म्हणून. तशी तांणी एक श्रील प्रभुपादांनी जलदूतारी अमेरिका वतना कृष्णा लागीं आनी राधाराणी लागीं श्रीमती राधाराणी लागीं प्रार्थना केल्ले विशय सांगले. आनी त्या प्रार्थने भितरी तांणी श्रीमती राधाराणी आनी कृष्ण परमात्मा लागीं तांणी सांगताच की
हांव मागीर गुरून सांगिल प्रकार गुरुल आज्ञेचे परिपालन करचे खातीर हे परदेशाक कृष्ण भावनामृत स्प्रेड करूंक वतस म्हळ्यार कृष्ण भावनामृत प्रचार करूं वतस म्हाका तुम्ही दिवका म्हाका शक्ती म्हूण तांणी मागून घेताची आनी तांगेले प्रार्थने भितरी तांणी प्रल्हाद महाराजांनी नरसिंहदेवा लागीं केल्लेले एक प्रार्थने तांणी तांचे भितरी सांगताची कित्या सांगताची म्हळ्यार प्रल्हाद महाराज सांगताची नरसिंहदेवा लागीं की हे भौतीक जगत्यांतू हांव त्रिगुणा भितरी बंदत जावन असतना म्हाका उद्धार करूंक देवा तूं म्हाका नारद मुनी तसले एक श्रेष्ठ आत्माक परम भक्ताक म्हगेल्या पेटयले आनी तांणी हांव तांगे लागीं शरण वतना तांणी म्हाका शिष्य जावन स्विकार करून म्हाका मार्गदर्शन केल्लें आसा म्हणून प्रल्हाद महाराज नरसिंहदेवाक कृतज्ञते सांगता त्या प्रार्थने भितर आता हे दोन्ही हे विशय पुरो आमकां सांगू कारण कसलें प्रभुजीन की आम्ही तशीची देवा लागीं देवाल कृपे श्रीमती राधा राणीले कृष्णाले आनी गुरु लागीं हांगे लागीं आमी शरण वचूका आनी तांणी आमकां कसं सांगता पळय गीते मुखांतर भागवत मुखांतर ते आमी जाल तितले परिपालन करूंक प्रयत्न करूंका तेन्नाचे आमगेले हे मनुष्य जल्माचे सार्थकते जाता म्हणून प्रभुजीन सांगिल्लें आसा आतां आम्ही हे भौतिक जगत्या भितरी जल्म घेवन आयल्यांची कशी आमगेले आशे आकांक्षे पुरो आमकां हांगा येवन कोरका स्वतंत्र जावन आमी हॅप्पी जावका म्हूण सांगून आमी हे जगत्या आयल्यांची आनी हांगा येयले नंतर आमी त्रिगुणाचे प्रकृतीचे त्रिगुणाचे माये भितरी पडल्यांची आनी आमी तशीची अशील परिस्थिती भितरी भारी गंमतीर आसाची आमी हे माये दुखून भायर येवका आमी कसल्याक आमकां देवान मनुष्य जल्म दिला आमकां खंय वचूका हे पुरा कसले आमकां गुतना जातले आमी अज्ञानांत भितर आसाची आनी आमी नोईंगली ऑर अननोईंगली ಕೆಲವು ಪಾಪ ಕರ್ಮ करता आसाची आता अर्जुन कृष्णालागी निमगिता की मनुष्य ताका इच्छा ना जाल्यार पाप कसले करता म्हूण सांगून तेन्ना कृष्ण ताका सांगता हे तिन्ही अध्यायाचे 32 श्लोकांत भितरी कृष्ण सांगता काम येश क्रोध येश रजोगुण समुद्भव म्हणून म्हळ्यार मनुष्य रजोगुणाच्या संपर्कां भितर येतना तागेल्यांतू काम उद्भव जावन ते काम निमित्त ते म्हळ्यार कसले आश केला पळय ते ताका मेळना ते ताका कोप येता आनी ते कोपा निमित्त तो पाप कार्य करता म्हणून म्हणटा म्हळ्यार मनुष्य करता न्ही तागेले हांगा आशिल्ले रजोगुण तागेले करान पाप कार्य करिता आता आमी हे रजोगुण म्हळ्यार कसले हे खंय आसा हे आमी पळोवपाक प्रयत्न करूया आता आयचे आमगे टॉपिक बॉन्डेज ड्यू टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर प्रकृतीचे 3 गुण ते 3 गुण कसले हाजी बंधन म्हळ्यार कशें आसता हातूंतल्यान भायर येवचे वाट कसले हे आमी आज चर्चा करूया भगवद्गीतेंतू 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग अंतु भितरी प्रकृतीचे गुणाचे ज्ञान अर्जुनाक श्रीकृष्ण परमात्मो सांगता आणि फर्स्ट श्लोकांतू कृष्ण सांगता की हे ज्ञान आसा टॉप मोस्ट नॉलेज रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड म्हणून कृष्ण सांगता आता हे ज्ञान आमकां कळल्यार कसं जाता म्हळ्यार कृष्ण सांगता हे कळलेलो मनुष्य म्हळ्यार म्हगेलो भक्तू परमसिद्धी पावता म्हणून सांगता मोक्ष पावता म्हणून सांगता हांगा श्रील प्रभुपाद तांगेले पर्पट आमी बरयताची की मोस्ट प्रॅक्टिकल चॅप्टर ऑफ भगवद्गीता विच वी कॅन अंडरस्टँड अँड इम्प्लिमेंट इन अवर लाईफ आमकां हे ज्ञान कसं म्हणून आमी पळोवन घेवका
आनी आमी हाजे प्रकार हे त्रिगुणावटू कशी डील कोरका म्हूण आमी हे अध्याय लायक करून वाचुका आनी आमी आमी आमगे लायफा भितर इम्प्लिमेंट कोरीत म्हणून प्रभुपाद सांगताचे. आतां आमी जीव आमी आनी प्रकृतीक आसूचे संबंध कसा म्हणून पळोवया. परमात्मो बीज प्रदायक जावन सृष्टीक प्रकृतीचे मुखांतर सृष्टीचे निर्माण करता म्हणून भागवता भितर आसा. तस निमित्त कृष्ण आमगेलो आनू आनी प्रकृती आमगेलो माते हावसो. ते तांगेले प्रकृतीचे न्ही देवाले संयोजन 84 लक्ष योनीचे सृष्टी जाता. आता पयरी प्रभुजीन सांगला म्हणके 3 मेन कलर आसा ते मिक्स करून आमी आमकां दावका जाल्ले कलर कोरीत म्हणून प्रभुजीन सांगिल्लें आसा. तशींच हे त्रिगुणाचे कॉम्बिनेशनान सगळे जगत्याचे सृष्टी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तश निमित्तची हे सृष्टी भितरी वेरायटी आसा एकदम. रूपांतू गुणांतू स्वभावांतू पूरे जन विंगड एकला म्हणके एकलो ना. तशींच एनिमल आनी झाड वेजिटेबल फूल पुरा विंगड हेची सृष्टीचे एक वैशिष्ट्य जावन आसा. आता आमी प्रकृतीच्या संपर्काक आयल सत्ताना आत्म प्रकृतीचे संपर्क आयल सत्ताना आम्ही त्रिगुणाचे बंधना भितर पडटाची म्हणून सांगिल्लें आसा. हे कशें म्हळ्यार एक कैदी एक चोराक जेला भितर व्हेल्ले सत्ताना तागेले हाताक कशी कोळ घालता की बेडी घालता की तशी आमकां त्रिगुण आमकां बंधना भितर दवरता. तें दुखून त्रिगुणाचे खेळू सुरू जाता आनी आमी मायेचे अधीना भितर पडटाचे. आमकां जावका की नाका की गोतना. तशींच 7 अध्याया भितरी 14 श्लोकां भितरी देवान सांगिल्लें आसा दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया म्हळ्यार आमी परमात्माले दैवी मायेचे कंट्रोला भितर आसून आमगेले स्वरूप विसरून कृष्णाक विमुख जावन म्हळ्यार कृष्णाला दुखून दूर वचून आमी हे भौतीक जगत्या भितरी सुख सुदीत आसाचे जाल्वा. जाल्यार तो परमात्मो आमगेले हृदया भितर अत्यंत करुणामय जालो तो परमात्मो अंतर्यामी परमात्म जावन आमगेले हृदया भितर येवन आमकां मार्गदर्शन करता आसा. आमकां कसं कोरका कसं करून म्हणून आमगेले एक भितर एक कॉन्शियस आसा. आमकां केन्नाय आमी कसले नेन केल्यार आमकां पडटा भितर चिके कळवळ येता म्हळ्यार आमकां ज्ञान आसा म्हणून जालें. तशी आमकां मार्गदर्शन हृदया भितर बसून करता परमात्मो. तशीच भायर दुखून म्हळ्यार अंतरंगा दुखून परमात्मा जावन मार्गदर्शन करता. बहिरंगा दुखून आमकां गीते भगवद्गीते भागवत हाजे मुखांतर आमकां मार्गदर्शन करता. आनी तितले न्ही हे मायेचे कसं म्हणटा नशा म्हणटा पळय हाचे ते नशे दुखून आमकां भायर हाडूक तो संतांक तागेले नित्य सिद्ध भक्तांक पुरा पेटयता हांगा आमकां उद्धार करूंक. तश निमित्तच प्रभुपाद तसले महान संत आमकां उद्धार करूंक आयिल्ले आसाचे. जाल्यार जीव कसो करता ताका एक फ्री वील दिला न्हू देवान. ताजे निमित्त ताका अध्यात्मीक नाका. अध्यात्मीक एक सोडून बाकीचे मेटेरियल नेचरा भितरी त्रिगुणा संघा भितरी आसून तो एन्जॉय करूंकचे प्रयत्न करता. आता हे 3 त्रिगुण म्हळ्यार कसले म्हूण पळोवया. फुडल्या सेशनान तूं प्रभुजीन सांगला आमकां जाल्यार हांव वपास सांगू प्रयत्न करता म्हाका कळलेले तशें. आता भगवद्गीतेचे 14 अध्याय हांव सांगला म्हणके गुणत्रय विभाग योग आनी तो 5, 6, 7 श्लोकां भितरी कृष्ण 3 गुणां विशय वर्णन करता. सत्वगुण रजोगुण आनी तमोगुण. सत्वगुणाचे लक्षण कसं म्हळ्यार
हॅपीनेस आणि नॉलेज आणि ते प्युअर जावन आसा म्हणून देवान सांगला. सत्वगुणाचे प्रतिनिधी ब्राह्मण एक तो पापकर्म दुखून मुक्त जावन आसा करना तो, आणि तो भक्ती सेवे करता, दान धर्म करता, देवा विशयी ताका श्रद्धे आसा, भक्ती आसा, प्रिती आसा जाल्यार ते एक हें आसा. कसं म्हळ्यार ताका दिसता ब्राह्मणाक हांव ज्ञानी, हांव बुदोवंतू, सगळ्या पयशी हांव श्रेष्ठ, ब्राह्मण जल्मा मित जल्म आयला न्हय अशें म्हूण तो ते एक भावनेक तो बद्ध जावन आसता, बद्ध आत्म. आणि आपण भारी हॅप्पी, सगळ्या पयशी हांव व्हडू, हांव वयर आसा, हे एक सुखाचे भावने भितर आसून तो सत्वगुणाचे बंधना भितर पडता. आणि सत्वगुणांतू आकर्षित जावन पुण्यकर्मय करता, आणि ते पुण्यकर्म कोरून तो कर्मबंधनाक मेळटा. आणि वापस तो तागेले देह चेंज करता रावपाक जाता ताका ते कर्मबंधना निमित्त. आणि आमगेली तशीची देह बदलावणेक आमकां हे ऐहिका भितर आशिल्ले आसक्तीचे कारण म्हणून कृष्ण सांगता. माये आमकां कितले मोहा भितर घालता की तितले आमी जल्म घेवका जाता. आमगेले आमकां सगळ्या वयरी अट्रॅक्शन सगळें जावका आमकां. तेच निमित्त आमी मस्त सगळे कर्म करताचे, ताजे निमित्तच आमकां मागीर जल्म घेवका जाता. तशी सत्वगुण आमकां सुख आणि ज्ञान हे दोन्ही हाजेन बंधना भितर दवरता, बॉन्डेज. आता रजोगुणा विशय आमी पळोवया. रजोगुण म्हळ्यार तृष्णा आणि संग. तृष्णा म्हळ्यार डिझायर म्हळ्यार आसक्ती, सगळ्यांतूय आसक्ती, मस्त विपरीत आसक्ती. एक सुख संसार जावका, सुख जावका, फॅमिली आणि आस्ती पास्ती प्रतिष्ठे हे पुरा वयरी विपरीत आसक्ती असता ताका. आणि ताजे खातीर तो रात दीस गोळटा, मस्त श्रम पावता. असल्यांक रजोगुण आशिल्ल्यांक मुक्ती ना, कळ्ळें. आणि अटॅचमेंट, सगळ्यांतूय अटॅचमेंट, मस्त अटॅचमेंट. तश निमित्त हे भौतिक जाल्यार हांगा बरयल्लें आसा प्रभुपादांनी, हे भौतिक जगत्यांतू पुरा जन चड उणे रजोगुणांतू आसाची म्हणून प्रभुपाद सांगताचे. आणि हे रजोगुण आमकां सकाम कर्माचे बंधना भितर घालता. नेक्स्ट तमोगुण. तमोगुण म्हळ्यार कसलें? आलस्य, निद्रे आणि प्रमाद. प्रमाद म्हळ्यार पिशेपण, तांणी कसं करता म्हण तांगूच ना, कसं कोरका म्हण तांगूच ना. आणि आलस्य म्हळ्यार आलस्य, सोमारी, कसले एक हातात धरलेलें काम पूर्ती करची म्हण ना. भक्ती सेवेंतू तांकां खंडितकी नाका. आणि मस्त चडावत निद्यांतूच तांगेले दीस काडटात तांणी. आणि मादक द्रव्य ताका तो तांणी एडिक्ट जावन आसताची. सो तमोगुण अज्ञाना भितर आमकां बंधना भितर घालता. सत्वगुणाक बिलकुल ऑपोजिट. आता प्रभुपाद सांगताची की तिन्ही गुण आमकां बंधना घालचीच, कळवा. सत्वगुण लायक म्हूण कसं लिखू ना. सत्वगुण गोल्डन भांगराची बेडी, आणि रजोगुण रुप्याचे बेडी, तशी ती तमोगुण लोखंडाचे ताजी बेडी म्हणून प्रभुपाद सांगताचे. म्हळ्यार कसले डिफरन्स ना जाल्यार आमी रजोगुण आणि तमोगुणा दुखून वयर येवका आणि सत्वगुणा भितर आसपाक प्रयत्न करका. आता आमी त्रिगुणाचे सगळे तिन्ही गुणाचे आमी लक्षण आयकल्या नंतर आमकां पळोवन घेवया.
की आम्ही खंयची गुणाचे अंडर आसाची म्हणून आम्ही खंयची गुणाचे अंडर आसाची म्हणून आमकां कळूंक साध्य आसा आनी तातूंतल्यान आमकां भायर येवच्याक आमी प्रयत्न करीत. कशी करीत? एक हातपाय बांदून गेल्लेल्या एक मनशाक ताका ताण सोडवान घेवचें जायना. त्यातून ताण कसो करता, एक फ्री आशिल्लो मनीस म्हळ्यार बंधनान नातिल्लो मनशाले हेल्प घेवका आपणाक सोडवान घेवच्याक. तशी बंधनान नातिल्ले व्यक्ती म्हळ्यार कोण म्हळ्यार कृष्ण न्हू, नीवे तागे निज प्रतिनिधी जावन आशिल्ले गुरू. तांगेले आमी मार्गदर्शन घेवन हे तीन गुणां बंधनां दुखून कशी भायर येवीत म्हणून तांगेल्यागे आमी शिकुका. आनी भक्ती सेवे आनी कृष्ण प्रज्ञे आमकां ह्या विशया भितरी हेल्प करता म्हणून सांगिल्लें आसा. अंतू सत्वगुण आमी येवका जाल्यार हांव म्हणल्या म्हणके आमगेले प्रयत्न मस्त इम्पॉर्टंट आसा. तिनी गुणाचे कॉम्बिनेशन आम्ही कळवा. तशी तीन गुण केन्नाय एका कॉम्पिटिशनार आसता. सत्वगुण वयर येतना रजोगुण आनी तमोगुण सकल वता, रजोगुण वयर येतना सत्वगुण आनी तमोगुण माय जाता. आनी आमकां कोपार आमी कसं म्हणटाची कसं करताची आमकां कसले कळना. तशी ते गुण वयर सकल वता जाल्यार आमी ते दोन्ही गुणां रजोगुण आनी तमोगुणां दुखून वयर येवका आनी असले रजोगुण आनी तमोगुणां दुखून वयर हाडून शुद्ध सत्वाक हाडलेले एक कसं म्हणटात क्रेडीट आमगेले श्रील प्रभुपादांक दिवका. तांणी अमेरिका वचून ते तमोगुण रजोगुण न्ही तमोगुणां भितर आशिल्ले ते तितले भक्तांक तांगेले सत्वगुणां हाडून मागीर तातूंतल्यान शुद्ध सत्वाक 100 कडल्यान जनाक तांणी हाडलेले आसा. तितले पुरा कोरका जाल्यार प्रभुपादांक कितले पेशन्स आनी देवा वयली कितले श्रद्धे आनी जना वयली कितले तांकां करुण आसता म्हणून आमी मना व्हरका. आतां आमी कृष्णा कॉन्शियस आमी आसची. भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे सेशन आमी आयकताची. आमी भगवद्गीते बरो वाजिताची जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ सत्वगुणा भितरी आसची म्हणून अर्थ खंडीत. ते आमी चिके वयर करूंक म्हळ्यार चड करूंक आमी प्रयत्न करका. कशी करका? आमगेले डेली आमी खंयचे आमगेले रुटीन आसना ते एकदम आमी डिसिप्लिनार आसूंका. आमी सकाळी उठाका ताचे नंतर आमी आमगेली बॉडी मेंटेन करता जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ योग की प्राणायाम की करका. ताचे नंतर गीते भागवत वाचूका श्रवण करका. हे पुरा आमी म्हळ्यार एका वेळ करची न्ही. बायल मनशांक एकच काम आसता, दाद मनशांक भायर वचून तांगेले ड्युटी आसता सगळे आसता जाल्यार आमी सकाळी उठयल्यार आमकां मस्त टायम फ्री मेळटा आनी आमी चंदायरी स्टार्टिंगार आमी जप करूं जाता. आनी अशी एक थोडी एक अध्याय की 4 श्लोक की भागवतांतले ते आमकां वाचूंक टायम मेळटा. आनी सकाळी उठयले निमित्त मस्त प्रयोजन आसा. जप वग्गी जाल्यार आमी आमगेलें मन इतलें खूश जाता म्हळ्यार तें एक सत्वगुणा लक्षण म्हणून लेखोका. आमकां खुशी जाता, खुशी दिसता. आनी आमगेले घरा काम तशी भायर लायक जावन जाता बाकी सकट काम. आतां ताका एक एग्जाम्पल कसो म्हळ्यार आमी आतां प्रयाण करून खंय वता म्हण लिखूया. तेन्ना आमी पलपल्ल्यार भायर सरले म्हण जाल्यार आमी करेक्ट टायमार आमी खंय वचून पावका म्हळ्यार थंय वचून पावताचे. तेंची आमी लेट करून भायर सरल्यार आमकां मध्य भितर ट्रॅफिक जॅम मेळटा, वत मेळटा. हें पुरो मेळ न्हू आमी एक नमुन्याचे टेन्शनार वताचे. तशींच आमगेले मनाचे मार्गा भितर ट्रॅफिक जॅम जावचे पयशी फुडें करची. आमी आमगेले जप ಸ್ವಲ್ಪ आमी कितले करता पळय तितले जप आमगेले कंप्लीट करता
आनी देवाले ಕೆಲವು कडी वाजू तशेले कोरका हे पुरा केल्ले निमित्त आम्ही सत्वगुणांतू रघुरघुर वै दिवचाक साध्य आसा. आता तदनंतर लाईफ आम्ही तरी डिसिप्लिन जावका म्हणलें हांवें ते वाजूचे आम्ही सगळे लेखला आपले कितली वाजूका एक 4 श्लोक की 1 अध्याय की ते आम्ही सदा कोरका निरंतर कोरका सदा सेव्या म्हणलेलं आसा. मध मध्ये मी तरी सोडू ना आज नक्का बा पाय केलं असे या सगळं करू ना. स्पिरिच्युअल लाईन आम्ही तरी मिगेल अभिप्राय प्रकार हर्ट असू का मनशाक करता म्हळ्यार करता केन्नाय करता ते असल्यार आम्ही आमकां चिके लायक. आता मधमध्ये मी तरी सोडचे करचे म्हळ्यार हाक एक एग्जाम्पल कसले आम्ही एक बांयत पडल्या म्हणले कुया तेन्ना आमकां वयर हाडचे कितें वयर दुखून एक मनीस आमकां राज्य सोडता ते राजवाक आम्ही दवरून वयर येवका न्ही ते राजवा धरतना आम्ही हात सोडले म्हण जाल्यार आम्ही वयर येवचे जाता आम्ही पडता वपास भितर मागीर वपास वयर येवचे आम्ही ट्राय करता जाता. तशींच आम्ही एक साधन म्हणल्यार एक करूंक धरले नंतर ते मध मध्ये सोडू ना ते खंडित करेक्ट दवरून ताजे प्रकार नित्य नित्य म्हळ्यार नित्य करतर बुका तेदना आमकां आम्ही वयर येवच्याक सत्वगुणा येवच्याक साध्य आसा. आनी आमकां हे अज्ञानाचे अंधकारा दुखून भायर येवच्याक कसं सकट दिला देवा नामस्मरणे श्रवण मूर्ती पूजे साधू संग आनी देवाल प्रसाद स्वीकार करका हे सकट आमकां दिल्लेलें आसा. आजी हे सकट आम्ही पठन श्रवण पुरा करून आमगे माइंड आनी सेन्स स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीसांतू केन्नाय एंगेज करका तेद्दन आम्ही त्रिगुणाचे बॉन्डेज दुखून भायर येवच्याक साध्य आसा. प्रभुपाद सांगताची ऐहिक जंजाटा दुखून आम्ही बिडुगडे मेळका जाल्यार आमकां आम्ही त्रिगुणाच्या संगा दुखून भायर येवका मुक्ती घेवका म्हूण म्हणटाचे. आनी गीतेचे 15 अध्याय भितर सांगिल्लें आसा निर्माण मोहा जितसंग दोषा म्हळ्यार त्रिगुणाचे कलुषित संगा दुखून आम्ही मुक्त जावका म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी अंत भितरी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट विषय कसो म्हळ्यार डिवोटीस एसोसिएशन हे आमगेल्या जिवना भितरी आम्ही केन्नाय दवरून घेवका. प्रभुपाद सांगताची भक्तर संघ म्हळ्यार भगवंतन संघ कळवा. आनी कपिल मुनी भागवता भितर देवहूती सांगताची भक्ताल संघा भितरी देवाल विषय आयकुनूच आमकां देवाल वयरी श्रद्धे येता आनी भगवंताले लिले आम्ही आमकां कळटा. गीते भागवत ब्रह्मसंहिता पुरा आम्ही वाजयताची अशी देवाल सेवे भितर आम्ही तत्पर जावन आसतना कृष्ण प्रज्ञा आमगेले अभिवृद्धी करून घेवीत म्हणून कपिल देव तांगेले आवस्तू देवहूतीक सांगताची ह्या विशय भागवता भितरी 11 स्कंदा भितरी आसा. मागीर चैतन्य चरितामृता भितरी एक श्लोक आसा कृष्ण भक्ती जन्म मूल होये साधु संग कृष्ण प्रेम जन्मे गेहू पुनः मुख्य अंग. हाजेर तुका म्हळ्यार कृष्ण भक्ती येवका जाल्यार मूल कसले साधू संग जावका आमकां. साधू संघाक आम्ही आयिल्ले नंतर आमकां कृष्ण प्रेम येता आमगेल्यांतो न्ही जाल्यार कृष्ण प्रेम आयले नंतरय आमकां साधू संघ जावका साधू संघ मुख्य इम्पॉर्टंट अंग जावका म्हणून चैतन्य चरितामृता भितरी बरयला. तशी डिवोटिसाल संघ आम्ही केन्ना सोडूनच डिवोटिसाल संघ आम्ही सोडून नॉन डिवोटिसाल संघ बी केल्लो म्हण जाल्यार आम्ही रजोगुण आनी तमोगुणा भितरी वताचे ते आमगेले वयरी प्रभाव करूंक सूर करता. सूर करून आमगेले मना भितर दिसता आज सेव नक्का आज ते नक्का आज श्रवण नक्का आज अध्ययन नक्का ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋನ್ ಓತಿಗೆಲ್ ಗರ್ಕಡ್ ಉಚ್ಚಾವೆ
मागीर आनी एकलेल्या कॉल करूं हांवें सिनेमा पळोवया हांवें असं सकट भावन आमगेले मना भितरी ते नॉन डिवोटीस संघा निमित्त आमकां उत्पन्न जाता आनी आमगे सत्वगुण मुळा 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 वता त्या वचना तशें आमी मस्त ट्राय म्हळ्यार केद्दाय आमी हाजेर सुका सिरियस जावन सुका बी सिरियस कळवा तशी बी केअरफुल अँड सिरियस तेत आमकां इथे म्हळ्यार हे 3 गुणांक केद्दाय पैपोटी आसके तांकां कॉम्पिटिशन आसा कोण वयर येता कोण सकयल वता कोणा सकयल घालचे कोण वयर घालचे म्हणून म्हळ्यार आमी ते पळोवन घेवका आमगेल्या गुणा निमित्त आमी बंधना पळना तशी आमी जागृतेत आसूका आता 3 अध्यायाचे 27 श्लोक सांगता प्रकृती क्रियमाणानि गुणै कर्माणि संघर्षः आम्ही एक मिथ्याहंकारा निमित्त मनुष्य हांवें सकड करचे म्हगे निमित्त सकड जावचे म्हूण सकडी लेखता जाल्यार आमी करचे कसले ना त्रिगुण आमगेल करान कर्म करयता म्हणल्यार आमकां ज्ञान येवका ते ज्ञान आमकां ना ते ज्ञान येतना आमी प्रकृती गुणा दुखून भायर येवचे साध्यत म्हणून प्रभुपादांनी सांगिल्लें आसा आनी भक्ती आस पळय ते येवचे भारी कष्टार येवचे उच्चच नव्हे घडी भितर आमी सोडूंक साध्य आसा ಕೆಲವು ಜನ पळयल्यार आश्चर्य दिसता तशें आमी जावचे ना आमी पूर जनांनी केअरफुल जावन आसूंका आता मरणा नंतर हे 3 गुण आमी भितर आशिल्ले कर्मफल 14 अध्यायाचे 18 श्लोका भितर सांगला ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः सत्वगुणी मरणानंतर ऊर्ध्वलोकावता ब्रह्मलोक सकडी स्वर्गलोक पुरा रजोगुणी मर्त्यलोकांतूच वपास वपास जन्म घेता आणि तमोगुणी तो एनिमल किंगडम नेवे नरकलोकाक वता म्हणून भगवद्गीतेतून सांगिल्लें आसा आता मी संपूर्ण जावन कृष्ण प्रज्ञे भितरी कोण आसा पळय तांगेले मुखांतर आमगेले प्रकृती गुणाचे विशय ऐकून समजून घेऊन आमगेले कर्म शास्त्र आमी शिकूका आमगेले आध्यात्मिक स्थिती आमगेले इंद्रिय आमगेले देह हे पुरा खंयची गुणाचे प्रभाव भितर आसता म्हणून आमी गुरू मुखांतर शिकच्याक साध्य आसा कर्माचे कर्तृ हांव न्हय म्हणून आमी सुरेख समजून घेवका आणि ऐहिक प्रकृतीचे एक निर्दिष्ट गुण म्हणजे रजोगुण नेव सत्वगुण नेव तमोगुण हे आमगेल्यांतू आशिल्ले निमित्त आमी कर्म कोरका दत्ता सो कृष्ण प्रज्ञेंतू आशिल्लो मनीसू कृष्णाक शरण येयलो तो ऐहिक प्रकृतीचे बंधनांत दुखून मुक्त जाता म्हणून 7 अध्याया भितरी देव सांगता तसलो भक्ती सेवे भितरी तत्पर जावन आसता म्हणून म्हणलेलें आसा भगवद्गीतेंतू कृष्णान सांगिल्लें तशी सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज म्हणून म्हणला देवान म्हाका शरण यो म्हणून सांगून हंग परपटा भितर प्रभुपा सांगताची कृष्णाक त्रिगुणातीत जाल्लेले कृष्णाक आमी शरण येवका विंगड सकल देवतेक न्हय शिवाक आनी ब्रह्माक अंकपुर न्हय म्हणून सांगता तांणी रजोगुणाचे देवते आता शिवा लागीं आमी वचून प्रार्थना केल्यार आमकां कसो दिता देव तो आमकां कृष्ण भक्ती दिता तोच व्हडलो वैष्णव जावन आसा तशी आमी कृष्णा लागीं वचूका कृष्णाक आमी शरण येतना आमी त्रिगुणा दुखून भायर येवचे साध्य आसा आनी हे ऑप्शन आमकां हे मनुष्य देहा भितरी मात्र आसा सो वी कॅन कम ओवर दिस कवरिंग मायेचे कवरिंगा देखून आमी भायर येवका ओवरकम बाय चॅन्टिंग हरिनाम glorifying his name, serving Vaishnavas and association with the pure Vaishnavas. So, and be in Krishna consciousness.
इतली पुरा आम्ही दिननित्य अनुदिन करता रावुका आणि अशी शरण आयिले एक आत्माक परमात्मू तगेल परम करुणेन माये दुकुनु बिಡುಗಡೆ जावच्याक मायेक आज्ञे दिता आणि आमगे रक्षण करता. सो ऐहिक प्रकृतीचे कठीण मुष्टी म्हणजे त्रिगुणा दुकुनु आमका भायर येवच्याक परमात्माले पदकमलाक आमी शरण जावचे एकच आमकां उपाय आणि विंगड कसले ना. इतले सांगून हांव मागीर 2 उतर खंयीत करता. कसले मेळ्ळें चूक आसलें जाल्यार म्हाका क्षमा याचन करता. सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका टॉलरेट केलेल्याक. हरे कृष्णा माताजी, ओवर टू यू.